आयज शिव पळयात अक्षरशः किचनान प्रकट जाला। आयज शिव करता म्हाका स्वीट कॉर्न। हे पळयात आयज स्वीट कॉर्न करता। तुम्ही म्हणटा न्ही शिव केन्ना किचनान रांदपा येना पण आयज आयलो स्वीट कॉर्न। हे शिव आतां कितें करपाक कळटा? स्वीट कॉर्न करूंक कळटा आनी कितें कळटा? मॅगी आनी कितें करता? ऑमलेट आनी ऑमलेट। सो आयज शिव करता स्वीट कॉर्न। हे पळय सगळें तयार केला, कोथमीर दवरला आनी कितें बटर काय घातला बटर बरें टेस्टी जावंक जाय। आनी कितें घालता? आनी कितें घालपाचें आसता सांग सगळ्यांक कितें घाल तूं सांग। लिंबू घातला, बटर मिरची पावडर चाट मसाला घातला, लिंबू घातला आनी काय घालना इतलेंच न्ही? बटर तूं खावून पळय, शिवाची ऑल टायम फेवरेट हें। हय खावून सांग तुमकां मागीर हांव। म्हाका इल्लेच दी कित्याक तेका थोडेशें आसलेलें तें स्वीट कॉर्न फ्रिजीन। पयर हांवें तें ब्रेकफास्टाक केलें न्ही, सो जस्ट थोडेशें आसलेलें म्हटलें कर म्हटलें की खूब दीस जाले ते फ्रिजीन पडलेले। हांवें ते स्वीट कॉर्न हाडून न्ही काडून दवरलेले बियो सारके। चड चिकन नाका हांव तुजो चेडो मागीर खावचो ना। हय ओके शिव करता आयज रेसिपी बाय शिव। हय सो शिवनाथन हांगा वांटे घातला। पळयात स्टार्ट केला पप्पान पळय हांगासर शिवनाथन पळय कितें वेस्ट करपाचें? हय खावून सांग तुमकां चड स्पायसी ना न्ही? ना इतलें ना। तुका आवडलें? नशीब केलें शिवनाथन कितें तरी किचनान येवन। खूब कितें करता हेका करना तो। हय कित्याक करना खबर आहा? फाल्यां मागीर हांव मागीर म्हणटलें न्ही किचनान रांद म्हणून। हय न्हू ताका लागून बरें The next day. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल। कशें आसा तुमी? आमी सगळीं बरी आसा। टायम जालो आसा 11 जाली 11:15। सकाळची रुटीन सगळें जाल्लें आसा। इशू न्हिदला ओके झाडू मारून पसून गेली ती ओके। काल हांवें बारीकशें एक व्हिडिओ शूट केलेले शिवाचे स्वीट कॉर्न करतालो। म्हटलें आनी चान्स परत मेळचो ना तुमकां दाखोवपाक, सो म्हटलें बेगीन कॅमेरा घेतले आनी शूट केलें तेणें बरें अशें ना? हय केलें तेणें ओके। सो आयज चिंतलेलें की नुस्तें हाडपा या म्हणून मार्केटान सकाळचें। सो हांव म्हणून शिवनाथ या म्हणून पणजे नुस्तें कितें हाडूंक पया म्हणून। सो शिव सकाळीं बेगीन गेलो आयज सकाळीं इव्हेंट आहा हांगा दोना पावल। सो सकाळीं संक गेलो मागीर शिव पावलो आपूण येतना नुस्तें घेवन येता हांव पावलो। सो बरें जालें तेच वाटेन तो येता न्ही ताका लागून तो येतना नुस्तें घेवन येयला। कितें हाडलां म्हाका खबर ना, घेवन येयलो तो ताके तुमकां। हय सो जालें एक काम। सो नुस्त्याचो क्लीन बी कांयच करूं ना, जस्ट ती आतां गेली आनी बाबून न्हिदलो की मागीर काम स्टार्ट करपाचें ओके। सो यो मरे हाय म्हण मरे। रित्यूक लेट उठला आयज, जस्ट चा पिलो दूध पिलो रे। हाय म्हण सगळ्यांक। हाय गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल। खूब जाणां अशें कमेंट करता की इशुकाक बी किंवा रित्युकाक बी व्हिडिओ घेवंक ना जाल्यार कितें चुकला जाता खंय। सो ताका लागून आतां तुमकां रित्यूक मेळ्ळो, इशूक तुमकां मगे मेळयता जेन्ना तो उठटलो पळय तेन्ना। आनी शिव हांगा बसला मेळयता। हाय म्हण। हां कितें केला? इशुका कितें पोटलो केला हाणें ओके। जुलय म्हयनो सोंपपाक पावला, पावसूच ना, वत पडला। कितें कपडे बी आतां घाल। आतां बाबूचे कपडे हांवें मशिनाक घातला कडक वत, पावसूच ना, मजा ना अशें ह्या म्हयन्यान अशें ना? हय मदीं गरमी आता सकाळचें कडक वत पडटा। चला आयचे दीस सुरवात करया। आई बसला हांगा चिंतता कसलें हुमण करूं। अबय कसलें हुमण करूं? सुंगटाचें हुमण करता खंय। हय दाखयता कितें हाडलें तें सांगासर पळयात। मोठी सुंगटां हाडला हांगा, बारीक सुंगटां हे पळयात आनी ही मातशी मिडियम आसा हे पळय ओके। आनी बांगडे हे पळयात। बांगडे कशे ना तूं कितले हाडला? 1 किलो। सगळ्यांक न्ही आयज रेशाचो बांगडो खावपाचे रूच येयला, सो ताका लागून शिवान हाडलेले बांगडे घेवन यो म्हणून। आनी रित्वीक न्ही रेशाचो बांगडो खाता, नॉर्मल जे मसाला लावन रवा फ्राय ते खायना। सो म्हटल्यार आयज रेशाचो करया। आनी रातचेच न्ही हांवें वांटून दवरलेले रेशाचो मसाला बरें कांदो अशें फ्राय करून अशें फूल कांदो अशें चुलीर म्हणजे गॅसीर चुलीर खंय गॅसीर धरून फ्राय केल्ले हांवें ते बरें जाता।
सो मसाला रेडी आसा. रातचे जायना म्हणजे सकाळचे जायना न्ही, रातचे हांवें करून दवरले. ओके सो वेल्ली हाडले काय हाडले वेल्ली हाड म्हणून वेल्ली हाडूंक ना काय हाडला वेल्ली बांगडे सकाळ लिपून हाडला पळय बांगडे सकाळ नाका वेल्ली म्हाका न्ही आईचे न्ही वेल्ली हुमण खूब बरें लागता. हाडला तू आनी खंय तोंड भितर घालून पळयता हात धू चल. हाडला अरे बाबा हांवें पळोवंकूच ना बांगडे भितर आयसता. बांगडे मात बरें आसा. हां पळयात बरें आहा वेल्ली पळयात बरें फ्रेश आहा. आनी हितून कितें नुस्तें मेळ्ळें म्हाका एक वेल्ली बरें आहा. सो वेल्लीचें हुमण पळोवया. नायस केल्यार बरी दिसता वेल्लीचें हुमण. पळय आई कितें म्हणटा काय पळोवया. आई विचारता खंय गेली हेणे बांगडे भितर हाडला पोनाक. हेणे बांगड्याचे भितर आसतले वेल्ली की करया वेल्ली हुमण करया. तू कितें करता हांगा आमचे साफ सफाई कितें सांगू तुमकां. ते टीव्ही लागून न्ही कांयच साफ सफाई करूंक मेळना. सो हें पळयात आई हांगा तळमळटा टीव्ही घेवन. ते टीव्हीचे बॉक्स थंय आसलेले न्ही भितर सगळें धूळ आयज तेणें काडले. नाका आतां आमकां हें टीव्ही लागून न्ही आनी खंय दवरतले जागोच ना. हय मगे वेल्ली हुमण. सो आयज आसा मेन्यू वेल्लीचें हुमण आनी रेशाचो बांगडो. बाकी सगळें फिशीन दवरता सुंगटां बिंगटां आनी काय आतां क्लीन करचें ना फक्त वेल्ली आनी बांगडे क्लीन करता. ओके हें सगळें हांव करून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके चला. नुस्तें बरें आहा बांगडे कशें आहा. बांगडे आसा बरें 10 मेळ्ळे बांगडे पळय बांगडे बरें फ्रेश आहा. 1 किलो हाडलें 10 आसा भितर आनी वेल्ली बरें आहा. आनी सुंगटाच्या आयज काय करना हांव ए फ्राय कर. फ्राय 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 नाही बटर घालींक हो पळय हांगासर बटर घालीक खंय टायम ना बटर घाली करपाक. हो पळय म्हाका हे रेसिपी करूंक जाय परवा. तेका ते 3 डिफरंट हाडला न्ही हांवें. बटर घालीक खंय हेंचे हें पळय अशें पॅकेटां घालून दवरला हांवें. हें पॅकेट न्ही हाडलेलें हांवें अमेझॉनांतल्यान मेळच नासलें म्हाका. काल तें वयर क्लीन करतना म्हाका मेळ्ळें अशें घालून दवरला. कितें करूं बटर घाली ना सांजे करया. सांजचे हांव किचनान येना हांव सांजचे. हो सांजचे करया. तू शेड जालें हय पळय आयले डिमांड घेवन पळयता फ्राय नाका प्रॉन्स. ओके फ्राय कर आजू बटर नाका नाका बटर टायम लागतलो न्ही. ना टायम लागना रोखडे आसते. बटर आनी गार्लिक घालून टॉस करपाचें करता थोडेशें. खंयचे सुंदरे करूं हे सुंदरशें करता एक्चुअली ते माणसेचे ते हे माणसाचे परवा करी करता. हें करूं ही माणसे गो हे दिसोन हे गार्लिक करता. चोडी मोठे मोठे प्रॉन्स सुद्दां न्ही खावपाक जायना. ती करूं खंयचे सुंदर सांग म्हाका. ते नाही हो हेचे करूं या. ओके सर आनी एक मेन्यू एड जालें. ओके सो हांव करता क्लीन आणि प्रॉन्स फ्राय करा. एका म्हणलो रेशाचो फ्राय करता आनी प्रॉन्स फ्राय करता. ओके रेसिपी करूंक जाय. हय चला. आई पडली आई पडली. आई पडली कसं आवाज गेलो हे उडेल त्याने आई पडली म्हणून. आमच्या घरात सामान दबो जागो ना आतां करपा न्ही वयले सामान काडप जाल्यार दुसरें सामान पडटा हांगासर. ते करया मागीर तेन्ना करपाक पळयता दिवाळीक एक सामान दबो जागो ना बेजार ना म्हाका सांगू तुमकां. हांगासर अर्धे सामान हांगा थंय सामान कितें करपाचें सामान जा आमकां आमी उडूंक शकना. इतले त्रास काडून आमी सामान घेतला ते उडोवंक मन येता. एक काडून जाल्यार 4 पडटा. हांव मरे ही पडली म्हणून हांव बिगान धांवन येयलें. चला हांव उरता हांगासर. सो जालें नुस्तें क्लीन करून एक जालें हांगासर. ते वेल्ली क्लीन करता म्हटलें न्ही खूब टायम जालो आनी होय उठलो आयज बेगिना. तो रडटा पळय ताका न्हीद येयला उठला बेगिनात. आयज शिव आसा न्ही म्हणून बेगिना उठलो तो घेवन बसलेलो खेळटालो तो आतां जस्ट. आतां न्हीद घालूंक मेळना जाल्यार किरकिरी करतलो. जालें म्हाजें. सो हें पळयात रेशाचो फ्राय करतले अशें सायडीन ताका कट्स केला आनी हें भितरले ते आनी हें आसा प्रॉन्स तांकां हें जाय खंय प्रॉन्स बटर घालीक. सो बेगिना करता आनी वेल्ली. सो हांगासर हांव खाता मेथीचे पेज. हें पळयात. सो यो रे. सो आयज न्ही ब्रेकफास्टाक कांय करूना. संडेचेर आमी न्ही कांय करना अशें ब्रेकफास्टाक बीन. सो म्हटलें मेथीचे पेज काल आसलेले काल केलेले. सो सकाळचे बिस्कीट कोणें मॅगी अशें खावन सोंपयले.
नाका. सो सकाळी मॅगी शिव आयज भायर खालो तो आकाश आसलो न्ही तो भायर च्या पिवन येयलो. मागीर हेंच्यांनी मॅगी खाले हांवें बिस्कीट खाले. सो भूक लागलें म्हाका. सो मेथीची पेज काल केलेले. तर 2 दीस अशें करता हांव मेथीची पेज चड करता ती 2 दीस खाता हांव. ओके. सो हें खावन न्ही हांव तें नुस्तें मसाला लायता प्रॉन्स बटर गार्लीक करून घेता मागीर हांव न्हावपा वयता. तें आतां मातशें तूं नाका. सो भायर सामको काळोख जाला. तुमकां सांगलेलें न्ही पावस ना म्हणून. आतां पळय काळोख जाला पण अशें पावस पडना. नाका चल नाका रे पावस पडटा. ओके मेळटा तुमकां मागीर. नाका रे चल. सो जालें आमचें सगळें ऑलमोस्ट काम. रेशादो बांगडो करता हे पळयात. मातशें मसाला लावन दवरता मागीर न्हावपा वयतलें कित्याक ताका मातशें लागोंक जाय न्ही मसाला ताका लागून. सो रेशादो मसाला मागीर प्रॉन्स बटर गार्लीक सगळें तुमकां हांवें शेअर केलेलें आहा. इफ कोणाक जाय न्ही म्हाका प्लीज कमेंट करा. हांव तुमकां न्ही लिंक शेअर करता. ओके पळयात. तुका रवा लावंक जाय. रवा लावंक जाय की अशेंच भाजून मसाला रवा नाका नाका रवाय लायता हेका भाजताना. सो जालें म्हाजें बांगडे फ्राय करून 3 जावपा येयली. टायम जालो आनी इशू न्हिदलो इशूका वांगडा. तो सकाळी बेगिना उठलो न्ही ताका न्हीद येवपा लागला. हांव म्हटलें मातशें न्हीद ताका आतां उठयता आनी दाखयता तुमकां रेशादो बांगडो. सो हें पळय बरें ताका फ्राय केला आनी कढीपत्ता घातला हांवें. आनी हें तें बांगडे भितर आसता पळय एग्स बीन तें. आनी हें पळयनाका तुमी हें जेवून जालें की बरें घासूंक जाय. रेशादो बांगडो जेन्ना करता पळय सगळें उसळटा. सो तुमकां दाखोवपा विसरलेलें हें पळयात प्रॉन्स बटर गार्लीक. ओके टेम्पटींग आसा जेवण. जेयता आमी आनी जेवन सांजचें न्ही आयज इशूकाचे फोटोशूट करूंक जाय. पळयता हो ब्लॉग सपोज व्हडलो जालो न्ही हांव 2 पार्ट करतलें. ओके सो जेयता आनी मेळटा तुमकां मागीर. ओके चला.